क्रिस्ततेई मुगाळ पावा बहिणीनो, आज सबार जना नोवेनाक रेतिरेक मागण्या जमातीक आणि तशेंच हेर धर्मीक कार्यक्रमाक आजार जातात. तांच्या मोतींत सबार तेसावां घेवन आणि सबार मागणी घेवन ती वेतात. चड तेसां पैकी व्हडले तेसांव जावन आसा पिडा गूण जावचे खातीर, बरी भलायकी मेळचे खातीर त्या पासत रेतिरेक वेचें, नोवेनाक वेचें आनी मागण्या जमातीक वेचें आमी पळयताव. म्हजी एकली वळखीची प्रायवंत स्त्री, तिका हांव भेट करूंक गेल्ल्या तवळ हांवें विचारलें, तुजी भलायकी कशी आसा? आनी त्या वेळार ती म्हणूंक लागली, देवाच्या दयेन तुज्या मागण्यान येदोळ भलायकी बरी आसा. मोर्ता पर्यंत आतां बायक बरी भलायकी मेळ्ळ्या पुरो. आनी मिसाक वचोंक न्हू, जेजूक सेवक म्हाका सकत मेळ्ळ्यार पुरो, इतलेंच पुरो म्हणून ती मागता. आमकां हर एकल्यांकी देवान बरी भलायकी दिल्या. आमकां हर एकल्यांकी बरी भलायकी जाय. बरी भलायकी नासतना आमकां कितेंच करूंक साध्य ना. देवान मनशाक आपल्या सारकेसो स्वरुपाचो जावन रचलो आनी बऱ्या भाशेन सारक्या भाशेन आसोंक तांकां बरी भलायकी फावो केली. बरें उदक मनशाक देवान फावो केलां. त्या देखून मोगचेन आमकां पिडा येता आसतना बरी भलायकी मेळोवंक आमी डाक्टरा जशेन आमी येताव, वैज जशेन आमी वेताव. आनी वैज जशेन आमी येता आसतना आमच्या पिडेचें खरी परिक्षा करून आनी फावो ते वखद आमकां ते दितात. वैद्यकीय तपासन करून आमकां बरें वखद दितात आनी परत आमकां बरी भलायकी फाटीं मेळटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, बरी भलायकी म्हळ्यार कितें? एका व्यक्तीच्या जिवनांत कसलेंच उणो वा पिडा नासतना संतोशान, शांती समाधानान, माया मोगान कुडीक बरें भोगचें जावन आसा बरी भलायकी. जो कोण संतोशान जियेता ताच्या जिवितांत असमाधान ना. जो कोण सुस्तीकायेन जियेता, जो कोण संतोशान जियेता, जो कोण मोगान जियेता, जो कोण उल्हासान जियेता आनी झगडे करिनासतना बरी जिणी जियेता, समाधानाची जिणी जियेता, ताका बरी भलायकी आसता. कुडीची भलायकी बरी जाता. कोणाक संतोष ना, कोणाक मोग ना, कोणाक उल्हास ना, तो पिडेस्त जाता. त्या देखून मोगचेन थोड्यांनी सांगचें आसा, तुमी द्वेष, स्वार्थ तुमच्या मनांत तुमी दवरूंक नजो. तो द्वेष तुमी खाण उडोवंक जाय. तुमचे ते आसली बेजाराय तुमी खाण उडोवंक जाय. तुमचे ते आसली ते खणवडाय पयस करूंक जाय. झगडें मोसोर आमी आसा करता तर आमी पिडेस्त जाता. त्या देखून मोगचेन एकलो सायकोलॉजिस्ट अशें म्हणटा, तुमच्या मोतींत समाधान ना, तुमच्या मोतींत उल्हास ना, तो मनीस पिडेस्त जावन आसा. कोणाच्या मोतींत संतोष आसा, उल्हास आसा, समाधान आसा वा शांती समाधान आसा, मोग मायपास आसा, उल्हास आसा, ताका बरी भलायकी फावो जाता. नाटल्यार तो मनीस पिडेस्त जाता म्हणून सांगतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान आमकां बरी भलायकी फावो केल्या, बरें वातावरण आमकां फावो केलां. त्या देखून धन्य देवाक आमी वर्ग फाटोवंक जाय. आमकां कुडीची भलायकी, मोतीची भलायकी, सामाजीक भलायकी, अत्मीक भलायकी ताणें आमकां दिल्या.
जर तर आमकां पिडा येता तर आमी त्या वैज सशेन आमी वचोंक जाय. जेजू आमकां आज आपोवणें दिता, कश्ट दिल्यान वजन वयतल्यान म्हजे सशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. हांव जावन आसा पोळ्या आनी कालत्या काळजाचो, म्हजे लागचें तुमी शिका. जेजू आज आमकां आपयता आमची पिडा शिडा ताच्या पांयान ताचे सशेन व्हरोंक, पिडा शिडा कान घेवन ताचे सशेन वचोंक. तो आमकां भलायकी दिता. तो गूण करचो देव तो जावन आसा. तो आमची पिडा गूण करचो तो देव तो जावन आसा. मोगचेन एक सवाल, भलायकी कशी पाड जाता? पिडा आयल्यार आमची भलायकी पाड जाता. पिडा एकच तराची आमकां सांगूंक जायना. थोड्यांक कॅन्सर येता, थोड्यांक उसमोड आसता, एड्स आसता आनी नाना तरेच्यो पिडा आसतात. अशे पिडा येवन तांची सगळी भलायकी पाड जाता म्हणून सांगयत. पयले सुवातेर कुडीची पिडा. कुडीची पिडा म्हळ्यार कितें मोगचेन? ताप, शेड, खोकली, गांठी दूख, ओटल्यो आनी धाकट्यो पिडा आसात. थोड्यांक पिडेक वखद आसा, त्यो पिडाक गूण जातात आनी कुडीची भलायकी बरी मेळटा. थोड्याक वखदूच ना मोगचेन तशें कुडीची भलायकी मेळना. थोडी भोवार्थांनी गूण जाल्ल्यो पिडा आसात आनी तांकां सकत मेळ्ळ्या. पिडा कित्याक गूण जायनात म्हणल्यार सवाल आमचे ते आसोंक पुरो मोगचेन. त्या देखून हे सवालाक आमकां जवाब दिवंक साथ दिना. दुसरी जावन मानसीक पिडा आमी म्हणटात. असले पिडा असले जायते मनीस आसात. असल्या पिडेतावन आज जायतो लोक वळवळून आसा, मानसीक तरान वळवून आसला. तसल्या व्यक्तीक समाजांत वायट नदरेन आज पळयतात. जर तर पिडा सडावत येवची, रागाचें वत्तड, ब्लड प्रेशर, कठीण राग, मानसीक वत्तड, टेन्शन, बेश्टे चिंता करचें असल्या कारणाक लागून येवची आसा आनी मानसीक स्थितींनी आमी कश्टांत आसता. हाच्या की वर्त्या मापान मनीस मादक द्रव्याक वळख जाता, ड्रग्साक, आमाल आदार्थां तसल्यो संगती, गुटखा, धमकी असल्या संगतीक वळख जाता. सोरो पिवंक मुखार जाता. अशें मेंदूचे थोडे शिरो अस्वस्थ जातात आनी मानसिकतेन मनीस अस्वस्थ जाता. आनी अस्वस्थ जाल्ले अशें जायते दाखले आमकां पळोवंक मेळटात मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. मोगचेन एकलो इंजिनियरींग स्टुडंट एका पुनर्वसती केंद्राक भरती जालो. एडिक्शन सेंटराक तो भरती जालो आनी पळोवंक बरो दिसतलो तरी जिवितांत सारको निर्धार घेवचे परिस्थितींत तो नातलो आनी ताका मानसीक पिडेंत तो कश्टान तो आसलो. मानसीक रितीन म्हणलें बरी तो वळवळून आसलो आनी एक दीस तो टॅरेस सावन पेटनातलो वीज दिवो ताणें सारको केलो. पेटनातलो वीज दिवो ताणें सारको केलो, पूण टॅरेसांत सकला देंवतना मेटतावन देवोंक आयकना. बगार ताणें उडी मारली. एक पांय मोडून ताणें घेतलो आनी कितें सारकें कितें वायट विचार करून ताका साध्य जालें ना. कित्याक म्हळ्यार तो मानसीक रितीन अस्वस्थ जावन आशिल्लो. मुखार भावनो आनी भयणीनो, मानसीक रितीन अस्वस्थ जाल्ल्या मनशांक आमी कितें करूंक जाय? तांकां ते समस्या आमकां परिहार करूंक साथ दिना. तांकां आमी डी एडिक्शन सेंटराक आमी मनी घालूंक जाय वा बरी चिकित्सा आमी दिवंक जाय. चिकित्से वरवीं मानसीक पिडा आमी गूण करयत, मानसीक तांकां भलायकी बरी दिवयत. नाटल्यार तो मानसीक रितीन कश्टांत आसता. जर तर एक मनीस आमच्या कुटुंबांत आमार पिवून वळख जाला तर तो मानसीक रितीन कश्टांत आसा म्हणून सांगयत. ताच्यो शिरो आजच जाल्या म्हणून सांगयत. तसल्यांक आमी जोर करनी कांय प्रयोजन ना. तांकां कितें आमी करूंक जाय? एका डी एडिक्शन सेंटराक व्हरून, पुनर्वसती सेंटराक व्हरून आमी चिकित्सा दिवंक जाय. चिकित्सा दिल्या उपरांत तो मनीस बरो जाता आनी मानसीक पिडेतावन
ताका पयस रावयत. मोगचनो ह्या दिसांनी आमी पळयता आज जायतो लोक मानसीक रितीन कश्टून आसा. टेन्शना वरवीं आज मनीस आज कितें करनासा. आज जायते आज जायते मनीस आज उडी पाय कितें करनासात. आज हे गोमट्याक पास घालून आज मरण अवली आसात. मनीस जर तर मानसीक कश्ट जाता तर तांकां आमी इराराय आमी दिवंक नजो. तांकां समाधान आमी मोगान आमी सांगूंक जाय. थोड्या मनशांक जॉब नासतना आज वळतात ते मानसिकतेनी आज अस्कस जाल्यात. तांकां आमी कितें करूंक जाय. मोगान आमी सांगूंक जाय आनी बऱ्या वाटेक आमी हाडूंक जाय. आनी तिसरें जावन सामाजीक पिडा. पयली पिडा जावन आसा कुडीची पिडा. दुसरी जावन आसा मानसीक पिडा. तिसरी जावन आसा सामाजीक पिडा. 4 व्यक्ती सांगता मेळून एक समाज स्थापीत करता. समाज जावन आसा एक आमच्या जिविताचे एक ल्हान घटक. समाधान म्हणटा आसतना थंयसर एका मोणाचे एका काळजाचे मनीस आसूंक जाय. एका मोणाचे एका काळजाचे होंदोळ जिवचे मनीस आसूंक जाय. कॉपरेशन ते आसूंक जाय. होंदोळ जिवचे मनीस आसूंक जाय. जर तर एकलो समाजांत एक व्यक्ती दाटलो वा स्त्री समना तर ती समाज पिडेस्त जाता. जर तर कुटुंबांत दाटलो वा स्त्री समानांतल्यार समाज पिडेस्त जाता. कुटुंब पिडेस्त जाता. दाखल्याक एका घरांत वा कुटुंबांत सगळीं बरीं आसात. एकलो मात्र उलटो आसा. ताका आवय नाका, बापूय नाका, बायल नाका, भुरगीं नाका, कितेंच नाका म्हणून तो सांगचे आसा. आनी कोणायकी आयकूंक तो तयार ना. आनी अशें तो सामाजीक पिडेक वळख जाला म्हणून सगळेत. आपले सगळे सारखे हेरांचे आयकूंक तयारच ना. तो कोणाचें आयकूंक तयार ना. घरच्या कसले चटवटकेंत तो हजर जायना. असल्या व्यक्तीक समाजीक पिडेक वळख जाल्लो म्हणत. जर तर एक मनीस आपल्या आवय बापायक आयकना तर, आपल्या भुरग्याक आयकना तर, भुरगीं नाकात, आवय नाका, बापूय नाका म्हणून सांगता तर तो सामाजीक पिडेक वळख जाला म्हणून सांगत. आनी सगळे कुटुंब पिडेस्त जाता म्हणून सांगत. एका पिरकजेंत मनीस हर एक चटवटिकेनी मुखार आसलो. पात्रेबान खंयचेय काम दिल्यार तो मुख तयार करूंक खंयचेय काम करूंक तयार आसलो. पूण एक दीस कसल्या कारणा खातीर पाद्रेबा लागीं रागार सुटलो. आनी पाद्रेबाक सुटलो आनी इगर्ज सुटली. मेसी राजार ताणें सुटलें. देवाकी सुटलें. असले व्यक्ती स्वभाव पाद्रेबाक देव करचें, देवाक आपलो सेवा करचो पयलो आपलो फॅमिली पाद्र्या उपरांत ताका 4 गाळी म्हणून सांगेत. मोगाळ भावना आनी भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार पयले मनीस बरे आसतात. उपरांत जर तर विगारान कितेंय सांगल्यार वा पात्रेबान रागार कितें सांगल्यार सगळी सोंसचें आसा. आनी इगर्जीक लागींच ते येनात. पाद्रेबा लागींच ते येनात. आनी रागार पात्रेबाक 4 गाळी मारच्यो हें सर आमी पळयता. जर तर भावार्थच व्यक्ती अनेक धर्माच्या व्यक्तीक आपल्या जिवितांत स्वीकार करता गे खंडीत जावन तो मनीस बऱ्या समाजात जियेता म्हणून सांगत. हेर धर्माच्या कार्याक वचून आपलो भावार्थ सांडून इगर्जे वेचें तो रावयता. आपल्या भुरग्यांक विसा करून इगर्जे लागीं सोडटा. पूण तो भायर कारार मीस जाता पर्यंत बसता. असल्या व्यक्तीक सामाजीक पिडेक वळख जाला म्हणून सांगत. मोगाळ भाव आनी भयणीनो. आज जायते मनीस आमी पळयता मनीस बरो पूण आपल्या भुरग्यांक आपल्या बायलेक मिसाक वचोंक सोडटा पूण तो मिसाक येना. कित्याक म्हळ्यार तो सामाजीक पिडेक वळख जाला. असल्या मनशांक आमी कितें करूंक जाय. मोगान आमी सांगूंक जाय. जर तर आमी मोगान आमी सांगता खंडीत जावन थंयसर बरेंपण जाता. चवथें जावन आध्यात्मीक पिडा. वयर कणसिल्ल्या सगळ्या पिडेच्यांकी व्हडली आनी मारेकार पिडा जावन आसा आध्यात्मीक पिडा. ही सगळ्या पिडेक कारण म्हणून सांगीत
हे पिडेक वैजाचे वखत लागना पूण हाका दैवीक वैज मात्र लागता. ही पिडा गुण करूंक साध्य आसा. आध्यात्मिक पिडा गुण करूंक जेजू मात्र जेजू वरवीं ही पिडा गुण करीत. आध्यात्मिक मुख्य कारण कितें मोगाचें नांव? मुख्य कारण पाताक. आमी हेराक बक्षिनाव, हेरा लागीं आमी बक्षिने मागिनाव. कडी जावन आमी आध्यात्मिक पिडेक आमी वळख जाता. बक्षिनाशें बक्षिल्ले मागनाशें आमचे भितर आमी दावून दवरता तर कितें जाता मोगाचें नांव? जर आमचे भितर तें दावून आमी दवरता तर आमी खंयच्या पिडेतावनी आमी भायर येनाव. आमी देवा कडेन आमी बक्षिने आमी मागूंक जाय. बक्षाने गरजेचें जावन आसा. जर तर आमी बक्षाने आमी मागनाव तर आमची पिडा शिडा गुण जायना. कसली पिडा येत ती कितें करूंक साध्य आसा? जर तर आमची आध्यात्मिक पिडा गुण करूंक साध्य ना. कसली पिडा? मारेकार पिडा वा ल्हान पिडा येवन पुरो पूण वखत लागना, गुण जायना. कित्या पासून मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमची आध्यात्मिक पिडा आमी गुण केल्या गे. वैज सचिन आमी गेल्या गे. आमी कुंसार आमी जाल्या गे. कुंसार गरजेचें जावन आसा. आज जायतो लोक आध्यात्मिक पिडेनी आज कश्टून आसा. आज फातका वरवीं मनीस आज खंगल जाला. आज मनीस देतेस्पर जाला आनी मनशाक आज समाधान ना. मनशाक आज बरेपण ना. मनशाच्या जिवितां आज कितेंच बरेपण जायना. आज देवसा सैतान आज स्टंबलिंग ब्लॉक जाला. ह्या स्टंबलिंग ब्लॉकांतल्यान ह्या ब्लॉकांतल्यान पयस जावंक आमी जेजू सशीन आमी वचोंक जाय. आमी कुंसार आमी जावंक जाय. मोगाचेनो एक स्त्री कावन्सिलिंगाक गेली. साबार तेंपा उपरांत गांठी दुखीन ती वडवडून आसली. साबार वखदां तिणें केलीं. अखेरीक रेतीरे वेळार ती कावन्सिलिंग घेता आसतना कावन्सिलराक विचारलें, तुका कोणा लागीं राग आसा गे? ती म्हणाली ना म्हणाली. आवय, बापय, भयण, शेजारी वा कोणा लागीं तिका राग नातलो. कावन्सिलरान तिका बापय विशीं विचारता आसतना तिका राग येयलो. रागान ती उजाबळ जाली. बापाय मरण 12 वर्सां जालीं. ताणें केल्लो अन्याय भोगसितना भितरूच दोन ती पिडेक वळख जाल्ली. कावन्सिलरान तिका आपल्या बापायक बक्षिसे म्हूण सल्ला दिली पूण हें तिका साध्य जालें ना. हें आपणाच्यान जायना म्हणून ती सलतेच रावली. 3 म्हयने उपरांत तीच स्त्री कावन्सिलिंगाक लागीं येवन हांवें बापाय लागीं हांवें बक्षिने मागलें. म्हजी पिडा गुण जाली. त्या दैवीक वैसान म्हजी पिडा शिडा गुण केली म्हणटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मातेवाच्या वाजेलांत आदे 2 वाक्यां 1-12 वळी मनसर आमी पळयता. आरेगाराक जेसून गुण गेले. तुजी पाखसां बक्षले म्हणटा आसतना तक्षणच तो गुण जालो आनी भलायकी बरीच जालो. ते आमी पळोवया. घडीत जेजू कफरनाहूमाक येता आसतना तांकां जेजू एका घरांत आसा म्हणून तांकां खबर मेळ्ळी आनी थंयसर त्या घरांत लोक इतलो जमो जालो की तांकां त्या आरेगार मनशाक व्हरूंक जालें ना. देवाचें उतर तांणी प्रगट करता आसतना 4 जाणांनी त्या आरेगार मनशाक उखलून हाडनायले पूण लोकांच्या खेटी निमती जेजू शिंदाका हाडूंक जालें ना. पूण जेजू आसले कडेन ताणें घरची फाके ताणें उक्तें केलें. पळय मोगाचेनो हो भावार्थ जावन आसा. आनी आरेगाराक न्हिदून आमच्या अंतुर्ड समेत वयतावन तांणी सकला देगयलो. ताचो भावार्थ पळयन जेजून आरेगाराक म्हळें, पोता तुजी पातकां बक्षल्यांत. तो थंयच बसल्या शस्त्र भितरलो वो कितें उलयता म्हणून तांणी विचारूंक लागलें. वो देवळींदा उलयता म्हणून ते विचारूंक लागले. आनी तक्षणच परतेन वाटी जेजू म्हणालो, तुजी पाखतां बक्षल्यांत. भावार्थान तूं उठ आनी हांतूर घे आनी चल. मनशा पुताक बक्षोवची पदवी आसा. मनशा पुताक बक्षोवची पदवी आसा. मनशा पुताक पातकां बक्षोवची आनी पिडा गुण करची सकत आसा म्हणून म्हणटा.
मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आज जेजू आमकां तेंच सांगता, पुता तुवें तुजी पातकां भोगसल्ल्यांत, भावार्थाक म्हजे सशेन तूं ये, तुजी पातकां हांव भोगशितां. जेजू आमचे वयर कोणाचोच गुन्या उपकार मांडिना, आमचे वयर कितेंच अपराध मांडिना, बगर आमची पातकां भोगशिता. आज जेजू हर एकल्याक तो उलो तो दिता, हेरांक भोगसूंक तो उलो दिता. मातेवाच्या वांद्यलांत 5व्या अध्यायांत अशें म्हणटा, अदे 5 वाक्य 23 तावन 24 वळी म्हणसर, देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक पेटोवंक येता आसतना जर तुज्या भावाक वा भयणीक तुजे विरुद्ध कांय आसा म्हणून तुका उगदास येत, तर तुजी खाणीक तेच वेदी मुखार चड, पयलें वच आनी भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन ताची खाणीक भेटय. उपरांत खाणीक भेटय. म्हाका जाय दया बलिदान न्ही, म्हाका सॅक्रिफीस न्ही, म्हाका जाय मोग म्हणटा जेजू क्रिस्त. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, असलो राग दवरन आमी जियेल्यार कितें फायदो मोगाचो न्हू. असलो दुबाव वा राग अन्याय कसलोच आमच्या मतींत दवरूंक नजो. जर तर आमी अन्याय दुबाव वा मतींत दवरल्यार थंयसर आमची मोत कुसता, आमचें सगळें काळीज कुसता आनी वायटाक बली जाता. सिराकाच्या ग्रंथांत 10व्या अध्यायांत अध्याय 6 व्हड 6 म्हणटा, हर एका अन्याय खातीर ताच्या शेजाऱ्याचेर रागार जायनाका, जुलमेच्या अवशिश्यान बरोवन कांय करूंक वचनाका, हे पिडेक खारान जाता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एके स्त्रीक आपल्या मोगाच्या इश्टीण लागीं तर्क जालें एक दीस, आनी तर्क तें रागान तें बदल्लें. इश्टीण स्त्रीक दुख्चे परी कडक उतरांनी पत्रां बरयलें. तिणें तें वाचलें आनी ती रडली. उपरांत तें पत्र आपल्या आंतुळ्या पोंदाक तिणें दवरलें आनी हर एक दिवस ती वाचून मासूंक लागली. परत परत तें वाचून आपल्या काळजाक मोतीक तिणें गाय करून घेतलो. उपरांत तिणें मांद्री धरली आनी खतीन रडोन पिडेस्त जाली. मोगचेन एक व्यक्ती बक्षणे सांगूंक वा बक्षणे फाटीं सरता, तो आपणाकच नाश करता. बक्षिल्यांक बक्षाने मागल्यांक आपलो जीव तो वाटयता. जुदासान बक्षणे मागोवंक ना कितें पळयता, तो नाश जालो. पेत्रोन आपली सूख वळखोंक ना, तो गळकट रडलो आनी बरो जालो. सूख वळखली आनी तो बरो जालो. वेचीक पोत बापाय लेगीत परत तो फाटीं येयलो, बक्षणे मागलें आनी तो बरो जालो. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, मोरयेच्या जिवितांत तशेंच मोरयेक जायती दूख भोगली. तिणें जायत्यो दुख्यो भोगल्यो. देवाक समर्पित आसतना सिमिया प्रावादीन अशें प्रावादन केलें, एक दारीचें काळीज तुजें काळीज वापसतलें. आनी अंतम म्हणले बरी ती दूख तिका जाली. जिवितांत गडूळ संगत्यो आटापो गोश्ट जल्मल्या बाळकाक घेवन राती इजिप्ताक पालायन करता आसतना बाळक जेजू तेंपलांत मेळटा आसतना जेजून हें उतरां सांगलें, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी जाणनात गी. आपलो कुरीस वयता आसतना, त्या कुर्सा पोंदा पडटा आसतना, कुर्सो खावन आपलें रगत वळटा आसतना पुताची निर्जीव कूड आपल्या हातांत दिताना, निके पळोवंक आपलोच जागो नासतना दुसऱ्यांक आमांत केल्लो पोंड दिताना मोरयेक कितें भोगना जायत. मोगाळ भावना आनी भयणींनो, जल्मता मोऱ्या पर्यंत तिणें जायती दूख तिणें भोगली. मोगाळ भावना आनी भयणींनो, आज आमकां बरी भलायकी जाय. आज आमकां कुडीची भलायकी, वतीची भलायकी, सामाजीक भलायकी, आत्मीक भलायकी बरी आसूंक आमी आशेत आहो. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? आमी जेजून आमी वचूंक जाय. जेजू सावन आमचो वैज म्हणून आमी लेखूंक जाय. ताका बावरतान आमी स्विकार करूंक जाय. कशें त्या सेंच्युरियनान बावरतान सांगलें की, सोम्या एक उतर सांग, म्हज्या पाक्या भितर
हांवें तुका घेवंक साध्य ना. तूं यो की न्हय म्हणटा एकच एक उतर सांग, म्हजो पूत बरो जातलो. भगवंतान वच, तुज्या भावार्थान तुजो पूत बरो जातलो. मोगाळ भावनान बेगिनो जेजूचे वयर आमी व्हरतो बाबरतया. त्या वयसाच्या वयर व्हरतो बाबरता आमी जेजू सांगना आमचो वयस म्हणून आमी लेखया. आनी जाय जाल्यार कृपा ह्या घडये आमी मागून घेवया. आमेन.